नमस्कार टी टाइम बुलेटिन आणि येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। साईगड दुर्भाटच्या साईबाबाच्या देवळांत चोरी, फंडपेटी फोडून फारायले 50,000 रुपया। फुडलो तपास सुरू। दवल्ले संरक्षण वंटीचे काम चालू असताना फुटली उदकाची पाईपलाईन। हजारांनी उदक गेले फुकट। कामगारांच्या हलगर्जीपणाक लागून घडलो प्रकार। गोय पुलिसांच्या गुळे वखदा विरोधी पंगडाची हरमला व्हड कारवाय। 1,40,47,47,000 ड्रग्स जप्त। रशियन नागरिकाक अटक। शिगमो ही भौसाची उमेदीची परब। शिगमो मिरवणुकेक वेळाचे बंधन नाका। गोवा फॉरवर्ड पक्षा वतीन वेंचणूक आयोगाक पत्र। मार्ना शिवोले एका बंगल्यात चोरी। 14.77 लाखांच्यो वस्ती आनी रोख रक्कम घेवन चोर फरार। हणजुणा पुलिशेन अनवळख्या चोरा आड कागाळ दाखल। फुडलो तपास सुरू। ताळगांव पंचायत वेंचणुकेन बायलांक 4 प्रभाग राखी। वेस्टी खातीर 5 जाल्यार ओबीसी खातीर 1 प्रभाग दवरला राखी। आता खबरो विस्तारांत। साईगड दुर्भाटच्या साईबाबाच्या देवळांत चोरी जाली। फंडपेट फोडून सुमार 50,000 रुपया फारायल्याचो देवस्थान समितीन अदमास उक्तायला। ह्या चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा। हालीं तेंपार गोंयांत चोरयांच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या। गोंयभर शिगम्याची उमेद फाकिल्ली आसतना बेरेस्तारा राती साईगड दुर्भाटच्या साईबाबाच्या देवळांत चोरांनी हात मारलो। फंडपेटी फोडून सुमार 50,000 रुपया फारोवन पेटी व्हरून दोंगरार उडयल्या। गोंयांत चोरयेचें प्रमाण वाडिल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांनी पुलीस बंदोबस्त वाडोवचो अशी मागणी दुर्भाटच्या थळाव्यांनी केल्या। ह्या चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा। राती 9:30 बंद जाल्लें आनी त्या नंतर ही चोरी जावली अशी। तेणी तें दार मेन कापलें। दार मेन कापून भितर वचोन ही पेटी वस्ता दोग-तीग लोकांनी उबारून हांगा हाडून उडयली। हें सकाळीं कळ्ळें अध्यक्षान पुजा करपाक तेन्ना कळ्ळें। मेन प्रॉब्लम जाला राती हो भट नाशिल्लो हांगसर। आमचो विनाश आसता तो राती गांवांत गेल्लो आशिल्लो त्या पयलीं 2-4 दीस आनी तो ना म्हणून एकाचें तांकां इजी मेळ्ळें तें आवाज कांय जालो ना न्हू। ही चोरी पयली एकदां 2010 सालान जवळ जाल्ली आनी आनीक 13 वर्सांनी परत चोरी जाली हांगसर। आतां पुलिसान आमकां एक टिप्स दिल्या की ही जशी रिमोट एरियेन जी देवळां आसा तेणी विकली जावं 15 दिसांनी ते पयशे फंडपेटी क्लियर करच्यो। म्हणजे हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयचे देवस्थानां जी रिमोट एरियेनी आसा तेणी अर्लियस्ट आठवड्या 15 दिसांनी जें कितें उत्पन्न येता तें एकठें करून बँकेन डिपॉझीट करचें। म्हणजे तें नुकसान जावपा ना चोरी सुद्दां जाली जाल्यार। तुमकां कितले आशिल्ले पयशे? अंदाज 50,000 रुपया आसतले। आज म्हाका सकाळींच कळ्ळें की आमच्या देवळान साईबाबाच्या की चोरी जाली म्हणून। की हांव म्हाजे सेक्रेटरी प्रशांत नायकाक घेवन सोमतोच वयर येवन पळयत जाल्यार खरेंच देवळांत दार फोडलां आनी दोनूय दार लोकां फोडून भितर चोरी केल्ली आसा आनी तें व्हरोन वयर उडयल्लें आहा। पळोवपाक अशें दिसता की आमचेर सामकोच एक संकट सो येयलो सो देवांचेरूच। सामकें गोंयभर ही पळयत परिस्थिती की चोरी जाता फंडपेटी देवळांनी। जर आमच्या सरकारान आनी मातशी चड मोठ्यान दखल घेवची, पुलीस यंत्रणा आनी मातशी सज्ज करची आनी हेजी चोरी जी आहा जाल्या पळय ती बेगून तिचो शडो लावचो। आनी म्हाका अपेक्षा आसा की आमचे पुलीस बरें काम करता। आमचे त्या प्रमाणेच जातली इन्क्वायरी आनी येवन गेल्ले आसा पुलीस खंय। आतां फॉरेन्सीक येवपाचें आसा म्हणून सांगलां म्हाका बाबान आतां आनी हेजेर तात्काळ उपाय जातलो अशें म्हाका दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर दुर्भाटच्यान शेखर नाईक वळवयकार। उदकाच स्त्रोत खात्या वतीन दवल्ले वाठारांत संरक्षण वणत बांदपाचें काम चालू आसा। ड्रिलिंगाचें काम करतना उदकाची मुखेल पाईपलाईन फुटली। पाईपलाईन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले। उदकाच स्त्रोत अधिकारी आनी सुपरवायझर नासतना ही कामां चलतात। कामगारांच्या हलगर्जीपणाक लागून हो प्रकार घडलो। ये काम गटर रिटर्निंग वाला काम कर रहा था। हाँ, बाद में क्या हो गया? पता नहीं था, पाइप है उधर, ब्रेकर मार रहा था, घट है ना, इसके लिए वो लग गया, फुट गया ब्रेकर। ब्रेकर से फुट गया। हाँ, ब्रेकर पता नहीं था ना उधर पाइप है कि नहीं, कोई बताया भी नहीं था। इंजीनियर भी कुछ नहीं कोई कुछ नहीं बोला था हमको। कैसा काम चालू है? गवर्नमेंट की है, नाला के लिए पानी इधर उधर ना है, इसके लिए। नाम क्या तुम्हारा?
रुदल यादव. रुदल यादव. पॉवर हाऊस दवरले म्हणजे पॉवर हाऊस जंक्शनाच्या फाटल्यान WRDचे एक काम चलतालें रिटेनिंग वॉल बांदपाचें ह्या नालाच्या सायडीक. तेन्ना हांगा जी मशिनान ड्रिलींग करताले ताका लागून पायपाक मेन पायपलायन जी आसा उदक सप्लायाची ताका लागून ताका ते पायप ड्रील लागले आनी ती पायपलायन फुटली आनी हांगच्यान आतां सद्याक हजारांनी लिटर उदक ऑलरेडी व्हांवन गेल्लें आसा. हांगा कोणूच ऑफिशियल्स ना. मेन म्हणजे WRDचो जो इंजिनियर आसा तो आज हांगा नाशिल्लो सायटीर. ताका जेन्ना फोन केलो आनी ताका विचारलें जाल्यार आपूण म्हणटालो सकाळीं येवन गेल्लो. हांगा सुपरवायझर सुद्दां नाशिल्लो. अशी WRDची काम चलतात आनी जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना सगळे हांगच्यान व्हांवन गेले. आतां उदक व्हांवप चालू आसा. म्हणटा टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मलकणकार. गोंय पुलिसांच्या गुळे वखदां विरोधी पंगडान हरमला धाड घालून व्हड कारवाय केल्या. हे कारवायेंत 1,69,47,000 रुपया मोलाचो सेलोसायबीन मॅजिक मशरूम आनी हेर ड्रग्स जप्त केले. राज्यांतली ही सगळ्यांत व्हड कारवाय आसा. ही गुळी वखदां तस्करी प्रकरणांत ANCन एव्हेजनी मार्कोवीन ह्या रशियन नागरिकाक अटक केल्या. गोंय पुलिसाच्या गुळी वखदां विरोधी फाट्यान हरमल हांगासर छापो घालून 1.69 कोटीचे ड्रग्स जे आसा ते एका रशियन नागरिका कडल्यान जप्त केलेले आसा. हातून वेगवेगळ्या ड्रग्सांचो आस्पाव आसा. खासा करून हातून सायलोसायबीन जे मशरूम आसा ते हातून जप्त केलेले आसा. 218 ग्राम सायलोसायबीन जे मशरूम आसा त्याच बरोबर 7.9 किलो मशरूमाचे काळे आणि 2 किलो गांजा जप्त केलेलो आसा. 150 सायलोसायबीन मशरूमाच्यो बियो हातून धरिल्ल्यो आसा. सो हे सगळे गोंय पुलिसाच्या गुळी वखदां विरोधी फाट्यान छापो घालून हो सगळो जो ड्रग्स आसा तो जप्त केलेलो आसा. आंतरराष्ट्रीय बाजारांत जर ह्या ड्रग्साची एकूण कोत जर करीत जाल्यार हेची किंमत जी आसा ती 1,69,47,000 इतलो ह्या सगळ्या ड्रग्साचो किंमत आसा. तर हाचो फुडलो तपास सुद्दां चालू आसा. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. शिगमो ही भौसाची उमेदीची परब. तिका थारावीक वेळेचेर फासकेन बसोवंक फावचें ना. भारतीय संस्कृती आनी परंपरांचो खरेंच अभिमान आसत आनी सामान्य जनतेच्या उर्बा उमेदीचो आदार आसत जाल्यार खासा तजवीज करून सांजवेळा उसरां मेरेन शिगम्याची परब मनोवपाची मेकळीक गोंय शासनान समेस्त भौसाक दिवची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. मजगती शिगम्याचे मिरवणुकेक वेळाचें बंधन घालचें न्हय अशी मागणी राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन पत्रा वरवीं केल्ल्याची माहिती आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिली. आणि तो 10 वरांचेर शिगमो सामने केला आणि तो सरकार एक सायडीन आमचे कल्चर तो सायलंट शिगमो करून दुसरे सायडीन नायट पार्टी आमच्या चालूच आहा. ही परिस्थिती जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमी ते दिसता की भारतीय संस्कृती खंय पावली आनी खरे खरे आमी चीफ इलेक्शन ऑफिसरांक पेपर केल्ले आहा. 10 वरांचे जे पाबंदी आसा आवाजाची मेड ऑफ डिसिजन ऑन गोईंग फेस्टिवल त्या भशेन कार्निवलाक हांव ते भशेन शिकतालो आनी हिंदू संस्कृती कशें सरकार ना हाजे पयलीं ते रामनम भितर दिले. रामनम आनी याद करून रामनम सुटी जाली. मागीर जय श्री राम हेच म्हणटात. हे जे कॉन्ट्रेडिक्शन आहा ते गोंयच्या जनते कडेन कळपाक जाय आनी म्हाका दिसता सरकार न्हिदला. सरकारान जाणो जावंक जाय. सरकार आपलो पॉलिटिकल शिगमो खेळटलो लोकांचो शिगमो मारूंक जायना. इलेक्शनां इतले इलेक्शनां वतले आमचे जे कल्चर आमची जी संस्कृती आहा ती डिजिटी दवरपा खातीर कायदे मदीं येवंक जायना. हो आमचो स्टँड आहा पक्षाचो आनी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक एक लेटर. बुधवारा रातच्या 2:30 वरांचेर मार्ना शिवोले एका बंगल्यान चोरी जावपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोर बेडरूमाच्या जनेलाची जाळी कापून भितर सरले आनी आलमारींत आशिल्ल्या 11,60,000 रुपयांच्यो भांगराच्यो वस्ती आनी 3,15,000 रोख रक्कम फारायली. उपरांत सार्थक राजेश कुमार गुप्ता हाणें अंजुणे पुलिशेन अनवळख्या चोरा आड कागाळ दाखल केली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. फुडलो तपास सुरू आसा. बुधवारा रातीक जाल्ली मान्य आनी त्या तेंच्यांनी म्हाका दिसता पुलीस कंप्लेन म्हाका केला आनी ते आतां हांव मागतलो आसलो कितें PI लागीं मातशें एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग वाडोवपाचें
आनी जे मान्याच्या एरियान मातशें कितें चालू चोरयो जाल्यो त्यो मातश्यो पेट्रोलिंग वाडोवन मातशें कितें तें करपाचें तेंच्यांनी पीएन डिटेल कितें रातची कितें जालें म्हणून आयकलां आतां डिटेल सारकी म्हाका कांय खबर ना तें डिटेल सारकें तुका पुलिसूच सांगतले पूण रॉबरीज कितें मातशें पेट्रोलिंग तर चड बरें वाडयलें जाल्यार बरें जावपाचें कित्याक खालाय मातशें कोण कोण बसता ते ओडपाक वा तेंचेरूय मातशें पुलिसांनी मातशें दवो धरूंक जाय शेकारां आमचे हेल्यान आमी इग्रेज वाड्याचेर खाला खूब जाण येतात चेडे चेडवां कोण ओडपाक आनी पियोवपाक सो म्हाका तो नासलो पियान मातशें एक्स्ट्रा स्टाफ वाडोवन मातशें पेट्रोलिंगूय वाडोवपाचें एप्रिलाचे 28 वेळ जावपी तालिगांव पंचायतीचे वेंचणुके खातीर राखीव प्रभागांची घोशणा केल्या. एसटी खातीर 5 जाल्यार ओबीसी खातीर 1 प्रभाग राखीव दवरला. तशेंच बायलां खातीर 3, 4, 6 आनी 9 अशे 4 प्रभाग राखीव दवरल्यात. तालिगांव पंचायतीचें इलेक्शन 28 एप्रील 2024 जावपाचें आसा. त्याच्या खातीर वेंचणूक अधिकाऱ्यान आदींच उंचवणी काडलेली आसा. राखीव प्रभाग जे आसात ते ताची घोशणा केलेली आसा. तेतूंतले 11 प्रभागांतले 5 प्रभाग एसटी खातीर राखीव दवरिल्ले आसात. 1 ओबीसी खातीर आसा जाल्यार 3, 4, 6 आनी 9 हे 4 प्रभाग बायलां खातीर राखीव दवरिल्ले आसा. अशे 11 प्रभागांतले तालिगांव पंचायती खातीर 5 एसटी खातीर, 1 ओबीसी खातीर जाल्यार 4 बायलां खातीर प्रभाग राखीव दवरिल्ले आसा. लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं हे तालिगांवचे इलेक्शन पंचायतीचे आसा ते 28 एप्रील 2024 जावपाचें आसा. अशाच सविस्तर खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मोपाच्या कडशी वाठारांत शेतकार राजाराम मावळणकर बऱ्या प्रमाणात काजीचे उत्पादन करतात. तरेकवार प्रतीचे काजूगर तशेंच काजी पासून तयार जावपी हुर्राक काजू फेणी उत्पादनाचेर ताणें भर दिल्या. शेती मळार तांकां अनेक कृशी पुरस्कारूय फावो जाल्यात. पावसूपले काजू पडपाचो सादारणपणे 15-10 वर्सां जाला. बाबा आतां म्हाका सांगा हे आतां आमी हांगर पळयलें हे मशीन आहा एका काजूचे 2 भकला जाता काय प्रोसेस काय हे प्रोसेस हे ऑटोमॅटिक कटिंग मशीन आहा काजूचे. हिरवे काजी काय भाजलेले काजी भाजलेले बॉयल केलेले. हां बॉयल करप. बॉयल म्हणजे की बॉयल करप म्हणजे स्टिमीचेर वाफवप. हां आणि मागीर ते 1 दिवस थंड करून मागीर ते कटराक दिवप. हां कटर मागीर एकाचे 2 करता काय अनकट जाता ते पुन्हा हँड कटरान फोडूचे लागता. हां आणि हे आतां हय जाल्या पळय गरम खंय तरी हेतून घातला तुमी ते मागीर समजा कटिंग केले काय मागीर ते ओले मोव आसतात काजू ते भट्टेन घालून मागीर तेका कडकपणा हाडपाचे. हां आणि आमी पळय भाजून म्हणटा ते भाजता ते काजी काय प्रोसेस ड्रम रोस्टेड म्हणटात. हां किंवा आपण चुलीत भाजतात तशें ते पण ड्रमात भाजतात ड्रम रोस्टेड. हां ते आमी करिना. हां ते आणि हेतून काय वेगळो प्रोसेस त्याच्यासाठी वेगळी यंत्र ते हातात मागीर फोडूचे लागतात. हां किंवा कटर काही हाफ बॉईल करतात हाफ फ्राय ड्रम करतात आणि फोडतात. खूप लोक असतात बांद्या बी हे करतात. हां पूण हे तुमी भाजिनात अशे भाजिनात म्हणजे बॉईल करतात बॉईल करप स्टिमीचेर. आणि कितलो वगत दवरावे फक्त आणि हे मेळटा सेल मेळटा. हेचे मुख्य फायदो म्हणजे सेल मेळटा. ड्रमाचे सेल मेळना जेचे ऑयल येता ते
ती सेल आसता न्हू तेची वायरींग जाता. तुमच्या हे आता काजूचो ब्रँड आहा कितें काय कशा नांवान आमी मेळटा स्वताच निर्माण केला M1 मावळणकर नंबर 1. काजू कितें करतात हे हय प्रोसेस? भट्टेत घालून ड्रायड केलेले काजू पॅकेजिंग करता. ओके. पॅकेजिंग 200 ग्रॅममध्ये सिलेक्ट करात आणि मागीर ते पॅक करा. हे आता हुर्राक न्हू? हुर्राक. हां. हे तो काय असता प्रोसेस हुर्राक करतलो जाल्यार? हुर्राक करतलो जाल्यार मुट्टे क्रश करून मागीर तेचो रस घेवप, तो 1 दिवस आंबवप, ते हे वता आणि मागीर ते भट्टेक घालप काय आणि ते वाफप स्टीम, त्याची स्टीम करप रसाची. ओके. आणि मागीर ते हुर्राक जाता ते जर पुन्हा डबल डिस्टील करप कलेक्ट केले तर मग त्याची फेडी बनता. आणि हा आम्ही आजपासून आमच्या आज्यापासून ते चालू आहात. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केरी चॅकपोस्टार अबकारी खात्या कडल्यान गोंया सावन कर्नाटकान वचपी आनी येवपी वाहनांची तपासणी सुरू केल्या. गोंयच्यान कर्नाटकान बेकायदो सोऱ्याची येरादारी जावची न्हय हे खातीर खबरदारी घेतल्या. अशे तरेची वाहनां सांपडल्यार तांचेर खर कारवाय करतले. फाटल्या 8 दिसां सावन हे तपासणेक सुरवात केल्या. लोकसभा वेंचणूक जाय मेरेन ही प्रक्रिया सुरूच उरतली अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. गोंयांत 7 मेक लोकसभा निवडणूक जातली आणि ह्या पार्श्वभुमीचेर सध्या गोंयभर जे चेक नाके आसा थंयसर सोऱ्याची जी तस्करी जाता तेजी तपासणी सुरू जालेली आसा. केरी चेकपोस्ट आसा थंयसर चोडला बेळगांव रस्तो आसा थंय मोठ्या प्रमाणान मालवाहू ट्रक तशें इतर कर्नाटका गाडयो वयता ताका लागून गेले 8 दिसांच्यान ही तपासणी सुरू जालेली आसा. तितूर 24 तास पोलिसांची तशेंच अबकारी खातें आसा तेंचे आनी कडक तपासणी सुरू केलेली आसा. आणि वैयक्तीक जे लोक वयतात तशें मालवाहू गाडयो आसा हेची बी तपासणी केली गेली वयता. हेतून काल 24 दिसभराचे एकूण 49 लोकांची वैयक्तीक गाडयोची तपासणी केलेली आसा आणि 139 लोकांची वैयक्तीक तपासणी जालेली आसा. जो सोरो घेवन वयता आणि कोण पिता हेंची बी तपासणी जाता. कित्याक सध्या इलेक्शन आसा आणि ह्या वेळार गोंयाच्यान जो सोरो आसा तो चोरी करून भायल्या कर्नाटकान आणि तशेंच महाराष्ट्रान व्हरता. ताका लागून ही तपासणी केली वयता. तशेंच केरी बरोबर पर्ये चेकपोस्ट आसा थंयसर बी ही कारवाई केली गेली वयता. आणि काल दिसभराचेर 17 गाडयो तपासणी केलेली आणि 34 लोकांची वैयक्तीक तपासणी केलेली आसा. अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा की जे चोरी करून व्हरतात त्यांची आमी ते मेळ्ळे जाल्यार तेंची कडक कारवाई करतले. आणि हे जे कारवाई आसा ती इलेक्शन जाय पर्यंत हे डेली सत्र सुरू आसतले. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. सरवणगांवच्या शिगम्याचे खाशेलेपण आशिल्ली घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव बेरेस्तारा जल्लोशान मनयलो. रातच्या वेळार जावपी सरवणची घोडेमोडणी बरीच फामाद आसा. गांवांत होळी पेटल्या उपरांत 5वे राती सरवणची घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव मनयतात. रातच्या वेळार जावपी घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव हे सरवणच्या शिगम्याचे खाशेलेपण. गांवांत होळी पेटले उपरांत
पाचवे राती सर्वणची फामाद घोडेमोडणी आणि होमखण उत्सव मनयतात। रोमट गावात भोवून रातच्या वेळार शांपुरुष देवाच्या देवळात येतकीच थंयसर लोकनाच खेळ खेळटात। उपरांत वयलो वाडो आनी सकयलो वाडो अशे मेळून 2 घोडे न्हेसयतात। मजगती रोमटाक आशिल्ले सगळे जाण ढोल ताशांचो गजर करीत होमखण रचयतात ते सुवातेचेर वतात आनी होमखणाक अग्नी दितात। उपरांत सगळे जाण चवाठ्यार येतकीच न्हेसयल्ले 2 घोडेस्वार आनी सगळे जाण होळये मुखार येतात आनी थंयसर गाराणें घालतात। गाराणें घालतकीच घोडेमोडणीचो एकूच जल्लोश सुरू जाता। ढोल ताशांचो गजर आनी ह ह हच्या तालाचेर घोडेमोडणीक सुरवात जाता। भाटल्या वाठारांत 5 फेरे मारतकीच सगळे जाण होमखण रचयतात थंय येतात। ताचे उपरांत भक्तगण आनी घोडेस्वार थंयसर लागींच आशिल्ले तळयेचेर वचून शुद्ध जातात आनी उपरांत परत होमखणा कडेन येतात। तो मेरेन होमखण पेटिल्लें आसता। उपरांत देवीचें न्हावण घेवन सगळे जाण पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल असो गजर करीत अग्निदिव्य करतात। सर्वणची घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव पळोवपाक दर वर्साक लोकांची गर्दी आसता। अंदूय हजारांनी लोक ही घोडेमोडणी आनी होमखण पळोवपाक हजर आशिल्ले। गोमंतक टीव्ही खातीर सर्वणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। गँगस्टर आनी आदलो आमदार मुख्तार अन्सारी काळजाच्या आताकान काल बंदखणींत मरण आयले। तो 2022 सावन उत्तर प्रदेशाच्या बांदा बंदखणींत आशिल्लो। ताका 2 प्रकरणांत जल्मभर बंदखणीची ख्यास्त जाल्ली। आयज ताच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनकी माननीय क्या ये बिगड़ी ICU लाए गए बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। ICU से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि ICU से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है या ICU के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ ICU के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के साथ ये मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है। पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात की हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ से क्या तो खबरें आई हैं हम लोगों के पास, उससे तो यही लगता है कि नेचुरल डेथ हुई है। लेकिन चूँकि एक सिटीज़न है और उनके बेटे का डिमांड है, उनके भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुद मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही थी कि मेरी जान को ख़तरा है। तो जस्टिस का ये तकाजा है कि इस पे ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो उनके रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, भाई हैं या इंडिया के 130 करोड़ लोगों को ये सेटिस्फाइड किया जाना चाहिए, संतुष्ट किया जाना चाहिए कि वो मौत नेचुरल डेथ थी और कोई कन्स्पिरेसी के थ्रू उसको नहीं मारा गया। शत्रुत्वाचे राजकारण फुल्ला। सध्या गोंयांत आनी पुराय देशांत कितें घडटा आनी घडलां तें पळया आनी सत्ताधारी पक्षाक घरा धांवण्यात अशें आवाहन गोंय आप मुखेली अमित पालेकार हाणें लोकांक केलें। फक्त सूड घेवपा खातीर जें राजकारण चलयलां ताचो निशेध करता अशें अमितान म्हणलां। की कितें जावपाचें आसा आनी 2 दिसांनी कितें जालें, फक्त एक कॉमन मनीस, सामान्य मनीस म्हणून म्हजी लोकां कडेन एकच मागणी आसा, जें कितें घडटा, जें कितें घडलां आनी जें घडत आसा आमचे कडेन
ते तुम्ही पळयता, दोळे उगडे धरून जे तुम्ही पळयता ते एकदां तकलेन घेया आनी मनांतल्यान विचार करून ह्या फाट वोट करा. आमकांय फॅमिली आसा, म्हाका म्हजे हें आसा, म्हणजे पिलर्स आसा. पिलर्स इज माय फॅमिली, माय वायफ, माय चायल्ड, माय मदर, माय फ्रेंड्स हू स्टँड विथ मी. देवी चिमलकरीण, देवी नवदुर्गा, आमचो गांवचो साथ मेळटा. आनी सदांच हांव सांगता, आमचे जे लोक आमचे बरोबर आसा पळय ते कितलेय सतावणूक जाले, कितली अडवणूक जाली जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना. पूण प्रत्येक गोश्टीक एक लिमीट आसता आनी ती लिमीट आज म्हाका क्रॉस जाल्या कशी दिसता. आज एक मिडल क्लास बहुजन समाजांतल्या भुरग्याक येदी व्हडली पार्टी भिता, भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती येदी व्हडली पार्टी जी आसा ती भिता. ईडी इज ओनली फॉलोईंग दी ऑर्डर्स ऑफ द बॉस, इज अंडरस्टूड. बट हे त्रास इतल्या खातीरच की आमी विरोधक म्हणून आज भारतीय जनता पार्टी विरोध भावता. आनी हाचे त्रास आमकां जाताय, मनाक त्रास जाता, जिवाक त्रास जाता, खूब गजाली आसा. पण नियती, जी नियती आसा, जो नेचर आसा आनी कर्मा जें आसा, दॅट ऑलवेज सेज, एंड आय स्ट्रॉंगली बिलीव, वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड, and what goes around faster will come around faster, and that's the law of inertia, will hit those who are doing this very fast. It's unfortunate that today आमचे सारखे एक मिडल क्लास लोक जे एक टिचराच्या चल्या कडल्यान आज हांव एज अ सक्सेसफूल लॉयर जालो एंड एज अ गुड सक्सेसफूल पॉलिटिशियन आज फक्त सूड घेवपा खातीर जे राजकारण चलयलां, आज ताजो हांव निशेध करता. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव पयलीं 62 इयर्स पूर्ण केल्या म्हणून शुभेच्छा दिता. आनी गोमंतक हें आमी ल्हानपणांतल्यान आयकिल्लें नांव. खंयच्याय शाळेंत सुद्दां आमकां जेन्ना बाई टिचर कितें सांगताली, कितें पेपर गोमंतक वाचून या अशें सांगताली, मागीर तो गोमंतक घेवन वाचून मागीर प्रिपेर जावन वचपाचें. हांव अशेंच गोंयकारांक गोंयच्यो खबरी, एक 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा, तो गोंयकारान गोमंतक असोच सदांच गोंयकारांच्या मनान जे स्थान दवरून आसा तो फुडें व्हरचें, ते म्हणून परत एकदां शुभेच्छा दिता. थँक्यू सर. आता गोमंतक पेपर वेगवेगळे जे न्यूज आसा ते हाडटात.